नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयच्या स्वातंत्र्य दिसाची सगळ्यांक हुनहुनीत परबी। आता पळोवया आयच्यो खबरो। आयज देश आपलो 79वो स्वातंत्र्यताय दीस मनयता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज लाल किल्ल्यावेल्यान तिरंगो हुबोवन 12वे फावट भाशण करून देशवासियांक संबोधित केले। ह्या इतिहासीक सुवाळ्यात प्रधानमंत्र्यांवांगडा वायुसेनेच्यो फ्लायिंग अधिकारी रसिका शर्मा आशिल्ल्यो। तांचे आदी प्रधानमंत्र्यांनी राजघाटार वचून स्वातंत्र्याचे नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या समाधी थळाक तांकां आदरांजली ओपली। प्रधानमंत्र्यांनी लाल किल्ल्यावेल्यान देशवासियांक संबोधित करतना ऑपरेशन सिंदुराचो उल्लेख केलो। आमच्या सैन्य दळान देशाच्या दुस्मानांक खर ख्यास्त दिल्या। भारत देश आतंकवाद आणि आतंकवाद्यांक मजत करपी देशाच्या आड दृढतायेन उबो आसा। प्रधानमंत्र्यांनी भारत आणि पाकिस्तानाच्या संबंधांविशीं स्पष्टताय दिली। सिंधू कबलाती बद्दल उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगला की रगत आणि उदक वांगडा व्हावपाक शकना। भली-भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। स्वातंत्र्यता दिसाच्या राज्य पावड्यावेली आयची कार्यावळ पणजेत पोन्न्या सचिवालया मुखार जाली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बावटो हुबयलो आणि उपरांत सन्मान गार्डाचे निरीक्षण केले। राज्य सरकार ग्रामीण कलाकार आणि हस्तकारागिरांचे सशक्तीकरण करपाक एक जिल्लो एक उत्पादन उपक्रम राबयता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगला। आम्ही एक जिल्लो एक उत्पादन हाचो प्रचार करपा खातीर आमच्या सरकारान युनिटी मॉल हो हाडपाचो ठरयला। ज्या युनिटी मॉलात ग्रामीण कारागिरां खातीर आसतले, थळाव्या हस्तकलाकारां खातीर आसतले पारंपारीक खाणा जेवणाच्यो वस्तू आणि सांस्कृतिक वस्तू विक्रेती करपाक ह्या युनिटी मॉलात प्रदर्शन करपा खातीर समेस्त गोंयकारांक संद आसतली। हेच डबल इंजिन सरकाराचे सूचक आसा। तुम्ही विलेज प्रकल्प येता त्या 3 महिन्या भितर पुराय जातलो आणि सांग्या सारकेल्या ग्रामीण भागात तशा आमच्या कुणबी ह्या संस्कृतीक आम्ही पुरातन परत एकदा लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न आमच्या सरकारात केला। हातूंतल्यानय बी ग्रामीण कारागाराक व्हडली संद ही उपलब्ध जातली। मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार राष्ट्रपती पुलीस पदकां, पुलीस पदक आणि हेर पुरस्कार लेगीत भेटयले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पेडणे पत्रादेवी स्वातंत्र्य दिसाच्या सुवाळ्या निमतान बावटो हुबयलो आणि हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओपले। उपरांत तांणी परेडीची पळोवणी करून पुलिसांकडल्यान सलामी स्वीकारली। ह्या वेळार पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार, गोय दमण आणि दीव स्वातंत्र्य संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। केंद्र सरकार आणि राज्य सरकाराचे विकसित भारताचे सपन पुराय करपाक जनतेचो तेको मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार मागलो। येता 19 डिसेंबर पर्यंत हे पत्रादेवीचे पुण्य स्मारक हांगासर पुराय जावपाचें आसा आणि ते लोकार्पणय जावपाचें आसा। हे ऐतिहासीक स्मारक ठरतलें कारण 15 ऑगस्ट 1955 हो दीस आमी गोंयच्या इतिहासात केन्नाच विसरूंक शकना। कारण त्या खातीर घडये कदाचित गोंया पेक्षाय चड लोकांनी प्राणाक निवडून म्हणजे बाळाराया मापारी आसतले तरी आपल्या प्राणाची आहुती आणि असंख्य स्वतंत्र सेनानी गोंयांतल्या प्राणाची आहुती दिल्याच पण देशभरातल्या स्वतंत्र सेनानी हांगासर येवन आमच्या खातीर आमची प्राणाची आहुती दिवप हे एक व्हड गजाल आशिल्ली। एक इन्फ्रास्ट्रक्चर
डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट या दोन्ही क्षेत्रात आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात सातत्य करीत आसा. डबल इंजिन सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या सहकार्यातूच हे आमकां करप शक्य जालें. स्वातंत्र्य दीस हो फकत एका दिसाचो सुवाळो न्हय जाल्यार स्वावलंबना खातीर दर दीस काम करप अशें आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. स्वातंत्र्य दिसा निमतान तांणी म्हापशां तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार अतिरिक्त जिल्लोधिकारी पुंडलीक खोर्जुवेकार, उपजिल्लोधिकारी पांडुरंग गाड आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. देशाच्या स्वातंत्र्य लढायतल्या शूरवीरांच्या त्यागाची आमकां याद करून दिता. तो आमच्या स्वप्नांतलो भारत घडोवपाची उर्बा दिता. 15 ऑगस्ट म्हळें की आमकां याद जाता ती स्वातंत्र्य सैनिकांची. लाल बहादूर शास्त्री, सुभाषचंद्र बोस, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लोकमान्य टिळक, भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरू, लाला लजपतराय, चंद्रशेखर आझाद अशी कितलीशीच नावां तोंडार येतात. लोकमान्य टिळकांचो स्वराज्याचो संकल्प, सुभाषचंद्र बोस हांचे क्रांतिकारी विचार, भगत सिंग, राजगुरू, सुखदेव हांच्या धाडसान ब्रिटीश साम्राज्य उद्ध्वस्त केले. तांच्या बलिदानाची गाथा आम्ही विसरूंक शकना. या थोर नेत्या मुखार हांव नतमस्तक आसा. मित्रांनो, आज जेन्ना भारत देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा सकल विकसित भारताच्या दिशेन वाट चलता तेन्ना गोंय सरकार तांच्या ह्या वावराक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकल योगदान दिता हे हांव अभिमानान सांगता. विकसित भारत स्वयंपूर्ण गोंय करतना डबल इंजिन सरकार नेटान पावलां मारता. देशाक प्रत्येक मळार सशक्त करपाक तरणाट्यां मदीं भरपूर शक्त जाय आनी खऱ्या अर्थान विकसीत भारत घडोवपाक तरणाट्यांक योग्य मार्गदर्शन म्हत्वाचें थारता अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केप्यां स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळीत उलयतना सांगलें. ह्या वेळार केपेचे उपजिल्लोधिकारी मनोहर कारेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है और भारत देश ने आज जो भी प्रगति की है हर क्षेत्र में, उसी से हमारे युवकों को बहुत ही युवक प्रभावित होते हैं और देश के सेवा के लिए अपनी पूरी लगन लगा के काम करते हैं. एक प्रगतिशील भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसनशील भारत और एक विकसित होने लायक भारत आज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. मडगांवां जिल्लोधिकारी स्वातंत्र्य दीस मनयलो. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी ह्या वेळार बावटो हुबयलो. ह्या वेळार नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, कुडतरेचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी इग्नाक्लिटस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. स्वातंत्र्य दिसा निमतान दिवचले उपजिल्लोधिकारी कार्यालयाचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. स्वातंत्र्य दिसा निमतान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात कार्यावळ जाली. न्यायमूर्ती भारती डांगरे हांणी तिरंगो हुबयलो. उपरांत सन्मान गार्डाची पळोवणी करून तांणी मानवंदना स्वीकारली. ह्या वेळार न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस, न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता, राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, आदोगाद उच्च न्यायालयातले अधिकारी कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. पणजी दूरदर्शन केंद्रातय आयज स्वातंत्र्य दिसा निमतान कार्यावळ जाली. श्रीवास्तव हांणी तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार खबरां विभाग अश्विन राय आनी पणजी दूरदर्शनाचे अधिकारी आनी कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. नारव्या पोरन्या तीर्थार आयज जन्माष्टमी मनयली. ह्या संगमाक व्हडलें महत्व आसा. दिवचलेच्या वेगवेगळ्या देवाच्यो पालख्यो नारव्या हाडटात. लोक व्हडा संख्येन ह्या पारंपारीक आनी धर्मीक सुवाळ्यात वांटेकार जातात. प्रसिद्ध अशी अस्तन गोंया भितर आज हांगा ह्या सगळ्या क्षेत्रात आमी पवित्र अशें क्षेत्र लोक तीर्थ घेवपाक हांगासर मुद्दम येतात आनी वेगवेगळे उपवास करतात. त्याचे उद्यापन जे आसा ते करपाक हांगा मुद्दम लोक येतात. खूब बरें दिसता. आज हांव तेच आमच्या आमदाराक म्हणटलो आज लोकांची गर्दी खूबच भरपूर आसा आनी त्यामुळे एकूण हांगालो परिसर ते आतां सांगताले की हांगालो परिसर जो आसा तो वेगळो सुशोभीत करप अशें तांच्या एक मनान आसा. ते प्रपोजलूय तेंच्यांनी घातलेलें. गेल्या वर्सा तेंच्यांनी सांगिल्लें पण ते
वेगळ्या फंडांतल्यान ते करतात आनी हांव त्यामुळे सबंद गोंयकारांक आनी खास करून नार्वे भागांतल्या सगळ्या नागरिकांक आनी गोंयच्या सगळ्या लोकांक आज अष्टमीच्या निमित्तान हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी सगळ्या भाविकांकूय शुभेच्छा दिता कारण श्रद्धेन आनी भावनेन सबंद गोंय भरले केवळ मये मतदारसंघ आसना म्हणटा संपूर्ण गोंय भरले लोक आज मुद्दम हांगा अष्टमीच्या निमित्तान नार्व्यां दर्शन घेवपाक येतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात.